नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. स्किमी सबसिडी शिश्यवृत्तीचे कोणाचेच पयशे उरचे ना, मुख्यमंत्र्याचें उतर. अटल आश्रयाचे पयशे खंय रोखडेच दितले. काल गृह आधाराचे 3 म्हयन्याचे रिलीज जाले. एक्सिडेंटांत सोंपिल्ल्याचे फामिलींक आधार म्हूण 23 फामिलींक दरेकी 2-2 लाख रुपयांचे चेक दिल्यात. हे पयशे भुरग्यांचें शिक्षण नाजाल्यार कामा धंद्याक वापरात, आनी कित्याकच न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. फाटल्या सप्तकात मुख्यमंत्र्यान 3,40,000 घराब्यांक स्किमी, आधारभूत मोल आणि सबसिडीचे आदले सगळे मेळून सुमार 142 कोटी रुपया आयच्या सोमार मेरेन रिलीज करपाची घोशणा केल्ली. सरकार कोणाचे स्किमीचे पयशे बंद करिना म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. तेन्ना सावन फाटले 4 दीस लोक अकाउंटात पयशे पडटले म्हूण रावला. सगळ्यांक मेळटले म्हूण मुख्यमंत्र्याचे परत उतर. हर एक डिपार्टमेंटाची प्रत्येक योजना गणेश चतुर्थीच्या पयलीं आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटान रिव्ह्यू केली आणि खंयसरूच कोणाची स्कीम, खंयचीच कोणाची सबसिडी, खंयच्याच म्हणजे अटल आश्रयाचे पयशे सुद्दां तांकां 1.5 लाख रुपया मेळटालो ते सुद्दां पयशे आनी इवन दो स्कॉलरशिपीचे पयशे एप्रॉक्सिमेटली 147 crores of rupees वी हॅव डिस्बर्सिंग टील डेट. आणि विशेष करून गृह आधाराचे 3 महिने वांगडा दिवपाचे आमी स्टेप घेतल्या. एक्सिडेंटात सोंपिल्ल्या 23 जाणांचे फामिलींक 2-2 लाख रुपयांचे चेक दिले. आता मेरेन 232 फामिलींक पावले म्हूण येरादारी मंत्री माविन सांगता. पयशे भुरग्यांचे शिक्षण, कामा धंद्यांक वापरात, मुख्यमंत्र्याचो उलो. As many as 232 cases are cleared. म्हणजे एक्सिडेंट जावन कोण तरी मेल्लो तेंचे फॅमिलीत. आमकां एकदा खबर आसना कितें दूख जाता ते फॅमिलीक. हे ल्हानशे भेट सरकारा कडेन दॅट वी केअर फॉर द पीपल. पयले कितें आसले, विदीन 6 months यू हॅव टू एप्लाय, मागीर मेळनासले. देर आर मेनी केसीस हू डीड नॉट एप्लाय इन टायम, पेंडींग आसा. तर थोडेशे केसीस पेंडींग आहात. ऑनरेबल सीएमान डायरेक्शन दिला आनी हांव समजता बेगीन आमी इम्प्लिमेंट करतले. उरला तेंकांय विदीन 1 year पिरियड दे हॅव टू एप्लाय अँड वी विल क्लियर ऑल द केसीस. त्याच्या फाटल्यान सुद्दां आधार ह्या भुरग्यां खातीर आसचो. जर तांच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाक तेंच्यांनी यूज केले आसत जाल्यार भुरगीं म्हणजे ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा टॅक्निकल एड्युकेशन घेवन भुरगीं आपल्या पांयार उबी जातलीं, ना की बाकीच्या कामाक कित्याकूच यूज करचो न्ही. सरकाराचो अट्टास आसता एक तर तेंच्यांनी बिझनेस सुरू करचो कितें तरी, अदरवायज तेंच्यांनी भुरग्यांच्या शिक्षणाक ह्या पयशांचो सदुपयोग करचो. वर्साक सरासरी 250 एक्सिडेंट कंट्रोल करूंक वर्सभरात सगळ्याक सायन बोर्डांची मोहीम. गोंयांत जाल्ले एक्सिडंट जर आमी पळयत जाल्यार 2012 पासून 2021 पर्यंत म्हजे कडेन डेटा हांगासर एवेलेबल आसा. ऑन एन एवरेज 250 लोक एवरेज वर्साक एक्सिडंटान वता. ट्राफीक डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट जायती प्रिकॉशन्स घेता. जायत्या जाग्यार आमी सिग्नल्स आसतले, बाकीची सगळी प्रिकॉशन्स दिल्या. तांच्यांनी एक सर्वे केला पुराय गोंयांतलो आनी ज्या ज्या जाग्यार आमकां सायनबोर्ड्स आनी सिग्नल करपा जाय फुडल्या वर्सभराच्या भितर ते सायनबोर्ड्स वेगवेगळे कडेन लायले वयतले आनी जेणे करून रोड एक्सिडंट्स कमी जावचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सोनाली फोगाटाची केस CBIक दिवची म्हूण हरियाणा सरकारान एका सारको नेट धरला. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा आमचे पुलीस बरें काम करतात. केसीचो एक्शन टेकन रिपोर्ट हरियाणा सरकारा कडेन पावतलो. तरी ते CBI कडेन दियात म्हणटात जाल्यार खंय विचार करतले. मजगती लिनेत नुनिसानय अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घाल्लो, तो फाटीं घेतलो. एडविन नुनीस, रामा मांद्रेकाराचोय जामिनाक अर्ज. सोनाली फोगाटाच्या मरणाची केस CBIक दिवची म्हूण हरियाणा सरकारान नेट धरला. हरियाणाचो मुख्यमंत्री गोंयच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर फोनार उलयतना केस CBIक दिवपाचेच उलयता. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा आमचे पुलीस बरो तपास करता. आता मेरेन 5 जाणांक धरल्यात. और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि CBI के लिए देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है. फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस CBI के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे. गोंयचे पुलिसेन केल्ल्या तपासाचो आता मेरेनचो एक्शन टेकन रिपोर्ट हरियाणा सरकाराक धाडप चल्ला. हमारा एंटी नार्कोटिक सेल यानी विजिलेंटली अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग खुद DGP से मैं खुद लेने वाला. सोनाली फोगाटाच्या मरणाचे केसीचे निमतान कर्ली शेकाचो नेमको मालक कोण काय म्हूण इशू भायर सरला. पुलिसांनी धरिल्लो एडविन नुनीस मालकूच न्ही म्हूण म्हापसा GMFC कोर्टान एडविनाच्या आदोगादान दावो केल्लो.
सोनाली फोगटा बरोबर आशिल्ले सुनील पाल आणि सुखविंदर सिंगान पुलिसांक कितें जबाब दिला, कितें तपास जाला ते सगळे एक्शन टेकन रिपोर्टात नमूद आसा. हो रिपोर्ट हरियाणा पुलीस आणि सीएमाक वतलो. पुलीस सुत्रां सांगता ते प्रमाण रिपोर्टात नमूद आशिल्ल्यो कांय गजाली अश्यो. सोनाली, सुधीर आणि सुखबीर रावताले त्या हॉटेलाचो रूम बॉय दत्तप्रसाद गांवकारान सुधीरा कडेन ड्रग्स दिल्ले. कर्ली शेकांत ड्रग्स घेवन गेल्ले. थंयच्या मॅनेजमेंटाक ते ड्रग्स घेवन आयला म्हूण खबर आशिल्ले, तरी एंट्री दिली म्हूण तपासांत स्पश्ट जाला. शेकांत उदकाचे बाटलेत ऑब्नेक्सियस सबस्टन्स घाले आणि ते उदक सोनालीक पिवयले. ते उदक पितकीच जाम जाल्ल्या सोनालीक पयलीं हॉटेल रुमांत आणि मागीर होंजुण्या हॉस्पिटलांत व्हेली. थंय तिका डेड म्हूण डिक्लेअर केली. सोनाली फोगटाचे मरणाचे प्रकरण सध्या तरी सरकाराच्या गळ्याक अडकलां. पयलीं कार्डियाक अरेस्ट म्हूण केसी कडेन सिरियसली पळोवंक नाशिल्ले. उपरांत वेल्यान दबाव येतकीच हालचाली सुरू जाल्यो. आतां केस सीबीआय कडेन दिवपाचो प्रेशर. गोंयच्या पुलिसेच्या तपासाचो हरियाणा सरकार रिव्ह्यू घेवन गोंयच्या सरकाराक कितें तें सांगतलो. मजगतीं गोंयच्या दर्यादेगेवेले असले क्लब आनी शेक मूळ कोणाचे आनी चलयता कोण, होच मोठो प्रश्न कर्लिसा वयल्यान उप्रासला. होंजुणा पुलिसांनी कर्ली शेक सील केले. ह्या शेकाचे लायसन कॅन्सल करचे म्हूण पुलीस खंय संबंधीत ऑथॉरिटीक सांगतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. नवे जुवारी पुलाचो निमाणो सेगमेंट आज लागतात. क्रॅश बॅरियर, रेलिंग मॉनिटरिंग यंत्रणा, लोड टेस्टिंग जावन नोव्हेंबराच्या शेवटाक पूल उक्तो जाता म्हूण DBLाचो प्रकल्प मुखेली सांगता. प्रोजेक्टांत संवसारीक एक्सपर्टांचो हातभार लागला. लोकांनी सेफ्टी विशीं हुस्को करचो न्ही. DBLाच्या 8 वर्सांचे मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टा उपरांत पूल सरकाराच्या देखरेखी सकयल येवपाचो. Actually, this is the last piece, last segment of the cable stay bridge, 640 meter long cable stay bridge. Once we lift this one, the entire bridge will be connected. And worldwide, wherever the cable stay bridge is there, the centerpiece lifting is an event. But most likely, the segment will be lifted during the high tide only. So the high tide is just 12:30. So between around 12 o'clock to 12:30, we'll lift the segment. The segment lifting, actually, once we connect that one, we start lifting. It's a very slow process. So that may take around 3 hours, 3 to 4 hours to completely go in place. Once this centerpiece is connected, then a lot of miscellaneous activities to be done. That is like asphalting, then fixing of crash barriers, then the load testing, of course. And these all is expected to take around 2 months' time. So hopefully in the month of November it will be open to traffic. Since this is a final piece, so just to ensure that everything goes as per plan and it is all correct, nothing, no hitch, no technical issues are there. So our OVM team from China, they are here. The designers from Mumbai, they are here. Lot of technical inputs are going on. Lot of meetings have been done because level difference would be there. To mitigate those differences, how to fix that one. Currently everyone is here checking all the things. Yeah, it took longer than we expected, but mainly that was because of the COVID, because our designers all are based in France and China, so they couldn't come on mails and all. That was not possible unless they physically visited here, so that of course delayed. I'm happy. I mean, nobody will be more happy than me when the bridge starts. दिवाळी म्हणल्यार कांय मेट्रो सिटींनी रिलायन्स जिओचें 5G नेटवर्क मेळटलें. रिलायन्साचो चेअरमॅन मुकेश अंबानीची 45वे एजीएमांत घोशणा. 5G सेवे खातीर कंपनी सुमार 2 लाख कोटींची गुंतवणूक करपाची आसा म्हूण अंबानीन 45वे आमसभेत जाहीर केला. सोलर एनर्जी, जिओ मार्ट आणि हेर उद्देगांच्या विस्ताराचो प्लान कंपनीन जाहीर केला. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance's contribution to the national exchequer by way of various direct and indirect taxes increased 38.8% to 188,012 crores. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. A total investment of 2 lakh crore rupees. Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. Within the next 2 months, that is by Diwali
of 2022, we will launch Geo 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Geo 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Geo 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. We will use our combined wireless and wireline assets to blanket the 3.3 million square kilometers of India's landmass with fiber quality broadband, connecting even those parts of the country where thus far satellite technology was considered the only option for connectivity. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. वेर्णा आनी लाटंबारशें वसणुको केंद्राचे गतीशक्ती सकल डेव्हलप करपाचो IDCचो प्लान. गतीशक्ती सकल रस्तो, उदक आनी हेर इन्फ्रा उदरगत करतले म्हूण चेअरमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. वेर्णा SEZच्या 5 लाख चौकण मिटर जमनीची पावणी जातली. मध्य प्रदेशाचो कोळशाचो ब्लॉक गोंय सरकाराच्या हातांतल्यान गेलो. सध्या गोंयाक एकूय कोळशाचो ब्लॉक ना. गतीशक्तीचेर we have taken proposals and part projects we plan taking infrastructure, like for example Latam Barse, then Verna, concentrating on 2 IDCs estates like Verna and Latam Barse. There are more takers for both. Infrastructure, roads, raw water, purified water, as well as internet and all those facilities. And more so connectivity. Roads munta sarke gorjeche. Everywhere we go, there are complaints that roads are bad. So we are paying attention to that. So works will be tendered, and whatever we can get help from the central government on Gati Shakti, we are going to take up projects on Gati Shakti. We have already, the first phase auction, all allotments, 15 successful bidders of the last auction were given allotment orders also. In the government, the plots which were given for employees also, even that we have taken up. Government has given already approval for clearing those files, but revenue to the IDC is the utmost. Care will be taken to see that what is due to the corporation, there is no compromise, including interest and including penalties and sogle. Coal block as a issue, coal block, it was, I forgot to mention. Coal block as a issue, coal, we have, whatever coal was allotted for Goa, we don't have it anymore, it's gone. Madhya Pradesh allotment also is lost. I mean, we don't have it. Now we have a proposal where we are putting it to the government, where if government approval is there, we will tell you that too for trading. But then we can't discuss anything because modalities, because we have got no mandate. That's what. So we can't discuss now because we have no mandate. If government gives us approval, then we will tell you. So there is no coal block. There is no coal block. दोन दीस आमदारांचे ट्रेनिंगेचेर कितलो खर्च जाला ताची माहिती सरकार दिना म्हूण गोंय विधिमंडळ सचिव फर्स्ट अपिलेट ऑथॉरिटी नम्रता उलमना मुखार आयरिसान घाल्ली अपील तिणें भायर मारली. विशेषाधिकार भंगाचे रजाव दिवन तिणें अर्ज भायर मारला. असलीच माहिती 2012 मागिल्ली तेन्ना खंय आयरिशाक दिल्ली. आयरिश म्हायती आयुक्ता मुखार चल्लो. She has, in her order, admitted that the rules of business of the Legislative Assembly, as stated by me in my appeal, have never been notified. At least she has agreed to that. Now, in which way would I be pressurizing the Speaker or interfering with the functioning of the House? This is a finding which she has come to is very strange, because the RTI Act was enacted for transparency in governance, so that there is transparency and we come to know everything that the government or government institutions do. So the Goa Legislative Assembly, Goa Legislature Secretariat
comes within the purview of the RTI Act. There is a PIO appointed, there is a first appellate authority appointed. So this whole thing is to deny information which is not permissible in terms of the RTI Act. So now against this order, I would prefer an appeal immediately before the State Information Commission and let the State Information Commission decide, because similar information sought by me regarding the training session held for MLAs in 2012, the complete information was furnished to me in 2012. Today I passed an order dismissing his appeal, and I have given a copy of the order so that you can see the findings, what I have done in this order. And his appeal has been dismissed. I have followed all the constitutional provisions as well as the Goa Legislative Assembly rules. As per IRIT, he told that 2012 the Assembly has given the details of the 2012. Tenna कितें जालें? आता there is a breach of privilege. That is why I have followed the constitution and I have taken this decision. मिनिमम वेज वाड चवथीची दिवाळेचेर धुकल्ली. कामगारांक चवथ ते दिवाळे मजगतीं इन्क्रिमेंट मेळटलो म्हणून श्रममंत्री बाबूच सांगता. कामगारांचो कमीत कमी दिसवडो वाडोवपाचें उतर खंय ताका मुख्यमंत्र्यान दिलां. काल बसका जाली. फुडले 1500 दिसवड्याची वाड थारावन अधिसुचोवणी काडटले म्हणून बाबूश उलोवन दाखयता. So now what has happened? So within another 15 days time, CM told us to give the full details and as what is the increment and what we are going to give as far as the minimum wages. सर फाटले सांग तुम्ही म्हटलेलें की चवथी पयली लेबर. पण मातशें 15 दिसांनी मातशें डिले जालें within 15 days time, because what happened, we should make assessment of the industry also and other government staff also which are there on daily basis. So basically it impacts the government also and the industries also. So accordingly CM said to issue the notification and show him the notification. So within 15 days time the notification will come. पण CM agree केला वेज वाडोवपाक. Wages what CM has agreed. How much it could be, sir? No, I cannot tell you right now. Sir, we need to see. Sir, Because if I tell you now and then after to be all turmoil among the industry only. सर आनी एक की थोडी इंडस्ट्री आशिल्ली ते म्हणटा की पॉसिबल ना म्हण वेज वाडोवपा खातीर बिकॉज ऑफ लेबर इशू आनी कितें खातीर. No, तो कांय ना. Increment जातलेच they say in another 15-20 days time. सो आनी एक नेक्स्ट मंथाक सगळ्याची वेज वाडटले. So now we can say in between Ganesh and Diwali. आता आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव म्हणून मान. आध्यात्मीक प्रवासांत दिल्ल्या आदारा खातीर कार्डिनल फेर्रांवान गोंयकारांचे उपकार मानले. हो संदेश ताणें प्रुडंटा वरवीं गोंयकारांक धाडला. ताका दिल्ली नवी जबाबदारी बरे तरेन चालीक लावप शक्य जावची म्हूण गोंयकारांनी आपल्या खातीर प्रार्थना करची म्हणून कार्डिनल फेर्रांवाची मागणी. All my dear friends in Goa, I have accepted this responsibility as a cardinal from the hands of our beloved Pope Francis in a spirit of humble service. I would like to thank all the members of the Catholic community in Goa for having supported me all through in the exercise of my ministry as a bishop, and I count on the support of your valuable prayers so that I may be able to respond to the new challenges that this responsibility as a cardinal will bring to my priestly ministry. I pray that God may bless all the members of the Catholic Church in Goa. चवथीचो काउंटडाऊन सुरू. आजतय घरघरांनी चवथीक गणपतीच्या येवकाराची आज सावन वातावरण निर्मिती. माटोळेच्या बाजाराक काल सावन गर्दी. रानवटी गांवठी फळफळावळीन माटोळ्यांची सजावट, मखरांची रंगरंगोटी आनी रोशनायेचो झगमगाट. बरोबर गणपतीचो आवय बापूय म्हादेव गणपतीची पुजा आज. ताचे पुजे उपरांत फाल्यां गणपती मखरांत. हरशी चवथीक गणपती घरांत हाडपाची परंपरा. कांय फामिलीचे गणपती आजच चित्रशाळांतल्यान घरा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया.
प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.